गोंयांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाक बंदी आसा तरी लेगीत सत्तरीच्या सोनाळ, तार, सावड्डे आनी हेर वाठारांत म्हादय न्हंयच्या पात्रांत बेकायदेशीरपणान रेंव काडप चालूच आसा। फाटल्या वर्सा सावड्डे वाठारांत अशाच तरेन रेंव काडटना होणे उमटून हे बायलेक मरण आयिल्लें। सरकारान कितलेशेच फावटी हे बेकायदेशीरपणान रेंव काडप्यांचेर कारवाय केल्या, मात कांय दिसांनी परतून तीच गत पळोवपाक मेळटा। रेंव काडून चोरयांनी ती विकली वता। नमस्कार। आमकां खबर आसतली की राज्यांत बेकायदेशीर रेंव काडपाक सध्या बंदी आसा आनी अशें आसतना सुद्दां सत्तरीच्या म्हादय वाठारांत खुबशे जाग्यार बेकायदेशीर रेंव काडपाक सुरवात केलेली आसा। आमकां खबर आसतली की तार सावड्डे हांगासर गेल्या वर्सा रेंव काडटना एक होडी उलटून एक बायलेक मरण आयिल्लें आनी तेज्या मागीर सरकारान जी रेंव काडटा तेजेर बंदी हाडलेली। मात हें आसतना सुद्दां रेंव काडपाची जे सत्र आसा हें बिंदास सुरू आसा। आमच्या फाटल्यान सध्या सोनाळ आनी सावड्डे ह्या मदीं बेकायदेशीर रेंव काडपाक सध्या सुरवात जालेली आसा आनी खुबशे लेबर आसा हे हांगासर आसा आनी ते सुद्दां हांगासर काम करता। सरकारान बेकायदेशीर रेंव काडपाक बंदी घातल्या, मात म्हादय वाठारांत जे रेंव काडटा ही बिंदास सुरू आसा आनी हेजेर कोणाचो आशिर्वाद आसा तो आमकां खबर ना। म्हणून अशें आसतना जी म्हादयी आसा ह्या म्हादयची उदकाची पातळी आसा ही सध्या धोक्यांत येयलेली आसा आनी सायडीची जी जैवीक विविधता आसा ही नश्ट जायत आसा। आमकां खबर आसतली की 2 वर्सां पयलीं आनी खुबशे फावटी परत पावसाळ्यान हांगासर पूर येता आनी हेजो कारण सुद्दां हेंच आसा की जे बेकायदेशीर रेंव काडपाचें उत्खनन करता हेच कारण आसा। आनी अशें आसतना जे हांगातल्या वाठारांत जे बेकायदेशीर रेंव काडटा हेजेर कोणाचें तरी नियंत्रण हाडपाची खरीच गरज आसा, ना जाल्यार जी म्हादय आसा ही वाचोवपाक कोणाकच शक्य जावचें ना। सत्तरीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।